उत्तर गोयचे भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायक हांच्या घराघरांनी प्रचाराक मंगळारा सांजेच्यान दिवचले सुरवात जाल्ली आसा। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी आदले आमदार राजेश पाटणेकर हांच्या फुडारपणा खाला हो प्रचार जातलो। प्रचाराक सुरवात करचे पयलीं दिवचले भाजपाची पत्रकार परिशद जाली। जरी हांव अपक्ष आमदार आसलो असो केन्नाच भेदभाव न करता उलट जास्त सपोर्ट करून जी रिकमेंडेशन दिली ती सदांच कन्सिडर केली ती खंयच्याय बाजूनी आसली। सो त्यामुळे ह्या इलेक्शनाक हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक, म्हाका तांच्यांनी इतको सपोर्ट केल्यामुळे आज इलेक्शनाक ह्या इलेक्शनाक जरी हांव अपक्ष आसलो आमी फूल फ्लॅज आमी ह्या सरकारा बरोबर रावात सगळे जे इलेक्शनाक जे काम करतलो आणि मोठी आघाडी घेऊन येवपाचो प्रयत्न करतलो। आमचे मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण ही जी तेंची जी सदांच तांचे जे हे आसा म्हणजे आत्मनिर्भर गोवा जावंक जाय, स्वयंपूर्ण गोवा सदांच तांच्या प्रत्येक भाशणान आसता। परत स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग आसता। ही सगळी जी तेंची रात दीस काम करतात ते सपोर्ट करच्या खातीर आमी हे मतदान करपाक जाय। आज श्रीपाद भाऊन आमच्या गोव्यात आमच्या मतदारसंघात तर प्रत्येक गांवांत त्यांनी प्रोजेक्ट केल्लो आसा। असो एकूय गांवांत ना, आमच्या अरवलपाली गांवांत नसलो तो हल्लीच इलेक्शना पयलीं कारण 1.5 कोटी म्हणून आमी तो प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन घातला। आज कामय सुरू जाल्लें आसा, तुम्ही ते काम पळोवंक शकता। विरोधी पक्षाकडे या मतदारसंघात फिरपाक किंवा बुथार उबो रावपाक कार्यकर्तो आसतना अशी निदान स्थिती आयज विरोधी पक्षांनी या मतदारसंघात जाल्ली आसा। हेचो पुरेपूर फायदो घेवन ह्या मतदारसंघात बीजेपी मॅक्सिमम आघाडी मेळची ही आमी सगळे कार्यकर्ते आसा हे सगळे आमी प्रयत्न करतले। डबल इंजिन सरकार ज्या हेतून गोव्यात डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच प्रमाणे सेंट्रलात दिल्लीत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जी मोठे कामगिरी केलेली आसा त्या बळाचेर डेफिनेटली श्रीपाद भाऊ या मतदारसंघात निवडून येतले। या मतदारसंघात आघाडी मेळटली। परत एकदा केंद्रात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली परत एकदा भाजपा सरकार अशारून जातले अशी आमकां पूर्णपणे आशा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।